सेगीत 6व्या दिसा पणजेकारांक उदक मेळूंक ना. मंगळार मेरेन उदक दिवपाची डेडलायनय आता फाटी पडल्या. भौशीक बांदकाम मंत्री आता म्हणटा बुधवारा सकाळ मेरेन पणजेकारांक उदक मेळटलें. अधिकारी आश्वासनां दीत आसात, पूण लोकांक मात तांचेर विस्वास ना. जाल्यार विरोधी पक्ष काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. विरोधी पक्ष काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या. 6 दीस जाले तरी हो विशय जाग्यार घालूंक नाशिल्ल्यान तांणी सरकाराचो फोग काडला. रस्त्याच्या रुंदीकरणाची कामां चालू आसतनाच ह्यो पायपलायनी कश्यो फुटतात हे विशीं भौशीक बांदकाम मंत्र्यान अजूनय चवकशी करूंक ना. ह्या बोवाळा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक जबाबदार धरले उपरांत आता भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणटा ही कंत्राटदाराची चूक. कॉलेज जावं ते जबाबदार तो कॉन्ट्रॅक्टर. आसतना ब्रिजाची कॅपॅसिटी प्रमाणे आमी पायलिंग घालता, त्या प्रमाणे ब्रिज कन्स्ट्रक्ट जाता. ब्रिजाची बेजमेंट सारकी जाता, ब्रिज सारको उरतलो, लायफ उरतले. आमी 100 वर्सांचे लायफ म्हणटा ब्रिजाक. ते डॅमेजीस जाल्यात ते आमी रोखडीच बसता. पयलीं हें क्लियर जावपा आमी मातशें रावल्या. हे क्लियर जाले त्या बरोबर आमी रोखडीच PWD नॅशनल हायवे, वॉटर सप्लाय, रोड तेची बसको घेवन अशें हे फुडें जावपा जायना. आनी हे डॅमेजीस जाल्या पळय आतां सद्या काम तोच करता. ताका दिलीप बिल्डोन आपल्याले लेबर घातल्या आनी डिपार्टमेंट बाकीचे ताका कितें कितें जाय तें सप्लाय दिता. पळोवया तो आतां कितें म्हणटा तो. म्हणजे तेगे नॅशनल हायवेचें काम तेजें न्ही, पायपलायन ती शिफ्टिंग करपाचें काम तेजें आसा. सगळें आतां म्हणल्यार आमी एकंदर म्हाकाय आतां खबर ना कोण हो खर्च करतलो. चडांत चड आमी तेजेर घालपाचो प्रयत्न करतले, कित्याक तेजें काम न्ही तें नॅशनल हायवेचें. 100% जें काम चलता त्या प्रमाणे आनी पावसान आमची कृपा केल्ली आसा त्या प्रमाणे फाल्यां सकाळीं पणजे म्हटल्यार उदक पावतलें. ही 900 MMची पणजे 750 आसा ती आनी एक आमकां 7 दीस लागतले. फाटले पयर हांगसर कुर्टी रिटर्निंग वॉल पडली, तशेंच माशा काणकोणा एक कॉलेप्स जालें. अशें सद्याक जायत आसा. फुडें हें जावपाक जायना म्हणून आमी हे प्रिकॉशन घेतला. अशें हाल करप पर्यायी वेवस्था ही फक्त घोशणाच उरल्यात, जमनीर कांयच ना. सो हे हेजेर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आसा आनी लोकांचे ह्या सरकारान हाल करून एक नवो इतिहास ह्या सरकारान घडयल्लो आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ह्या सरकारचो निशेध करता की तुमकां पूर्णपणे अपयश येयल्लें आसा आनी थोडी सुद्दां नितिमत्ता तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी राजिनामा दिवन कुशीक सरपाची गरज आशिल्ली. ज्या कारणान एक वेगळो कोणी जर अनुभवी नेतो सत्तेर येवन असल्यो ज्यो घडणुको घडटा तांकां एक मॅच्युअर्डली डायरेक्शन दिवन हे इश्यूज सॉल्व जाता आशिल्ले. कॅसिनोंक कसो उदकाचो फटको बसूंक ना अशें आप विचारता, पूण सर्वसामान्य मनशाक मात खूब त्रास जालो. पणजेच्या टँकर माफियांनी भायले टँकर पणजेंत येवचे नात हाची पुरेपूर जतनाय घेतिल्ल्याचो आरोपय तांणी केलो. पळयात ते कितें म्हणटात ते. पणजेन कितें स्थिती जाला ते तुमी पळयल्या. लोक खंयच्यान उदक मेळटा थंयच्यान व्हरता. लोक बालद्यो घेवन बिल्डिंगेच्या वयर चडटा डेली. न्हांवपाक पिवपाक तरी उदक मेळटलें म्हणून. सिनियर सिटीजनांनी कितें करपाचें, आजारी लोकांनी कितें करपाचें. लोकांचे इतले त्रास जाल्ले आसा, लोकांचे धंदे एफेक्ट जाल्ले आसा, लोकांचे हेल्थ एफेक्ट जाल्ले आसा. पूण तुमी पळयलां आसतलें थोड्या लोकांक त्रास जावंक ना, जे खास आदमी आसा तांकां त्रास जावंक ना. आजूच रिपोर्ट आयला की जे व्हडले ऑफिसर आसा तांच्या घरात टँकरूच येवना, पूण फायर डिपार्टमेंटान आपले पंप हाडून तांकां वयर ओवरहेड टँकान उदक पावोवन दिलें म्हणून. आम आदमीन कितें करपाचें, सामान्य मनशान, सामान्य पणजेकारान, सामान्य तिसवाडकारान कितें करपाचें. कॅसिनो कितें प्रॉब्लेम जालो, जे थोडे खास लोक आसा सरकाराचे तांकां कांयच प्रॉब्लेम जावना, पूण जे हजारांनी आनी लाखभर लोक जे पणजेन रावता आनी कामाक येता तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी हाजेर कोणेच कांयच वासपूस केल्ली ना. सांगपाक म्हळ्यार एक सामकी एक विचित्र गोश्ट म्हळ्यार तुमी जर पणजेच्या MLAच्या ऑफिसान फोन केलो तुमकां टँकर मेळटा. पणजेच्या MLA केले टँकर बिझनेस चलयता, टँकर माफिया चलयता, ताचे कडल्यान खंय मेळ्ळे टँकर. PW कडेन कित्याक ना. सामान्य मनशाक गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान वचून रिक्वेस्ट केली तांकां कित्याक टँकर मेळना. आनी अश्योय खबरी आयल्या की लोकांनी पणजेन आमकां टँकर मेळना म्हणून आजू बाजूचे
जे तांचे वळखीचे आशिल्ले नाजाल्यार थंय वासपूस करून सांगले बाबा आमकां टँकर हाडून दियात. खूब जाण म्हणूंक लागले की ना आमकां ह्या एरियान येवपाक परवानगी ना, आमकां भंय दिसता येवपाक. म्हळ्यार पणजेन टँकर माफिया आसा अशें सिद्ध जाल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.